मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? होय, सकाळ सकाळ टी व्ही पळयता. तू चा पिला? सकाळ झाली म्हणजे टाइम झालो 8:30. दुसरी स्कूलाक परत न्हिदलेले हांव. आता उठले तो आता करता हांव ब्रेकफास्ट. आयज आसा पातळ पोळे आणि काल हे केल्ले न्ही मशरूम करी. तेजे वांगडा खावंक बरें लागता पातळ पोळे बीन. सो हे पळय पातळ पोळे आणि कालची करी आसा मशरूम करी, तेजे बरें जाता. सो च्या दवरला आणि हे पळयात पिकल सेकंड राउंड जे आमी सेकंड टाइम हांगा पणजी गेल्ली पळय तेन्ना तोर हाडलेले हांवें. पण मम्मी पप्पा जे फर्स्ट टाइम हाडलेले पळय हांवें तोर ते बरें आसलेले. हे मातशें इतलें बरें ना आसा, ओके. एका मसाला लावून दवरला हे पळयात. सो भितर एक फ्रिजीन एक आसा आनी हो एक आसा. पण ते तोर बरें आसलेले हांवें स्टार्टींग हाडलेले तेन्ना. हे मातशें इतलें हें ना, बरें ना. तो मसाला लावून दवरला. आनी हांगासर मम्मीन करेला. आयज थर्सडे, काल शिवरात्री आसलेले, आयज वेज न्ही. करेला मम्मीन कट करून दवरला. करेला न्ही कट करून ताका पयलीं बॉयल करून घेता. मातशें बॉयल करूंक जाय, चड ओवर कुक करूंक जायना. मातशें बॉयल करून मागीर ताका मसाला लावून फ्राय करूंक जाय. की आतां बरा बेगीनच फ्राय जाता, नाल्यार खूब टायम लागता ताका फ्राय जावपाक. तूं नालो न्हांवन बसलें आनी आंग मोडटा पळय. आतां आमकां वचूंक जाय भायर खंय तरी, तुमकां मागीर सांगता हांव. ताका लागून कित्याक आयज बेगिना येतलो स्कुलांतल्यान. तांकां आयज बेगिना सुट्टा. 10:30 सोडटा तांकां, 11 घरा पावतलो तो येवचे पयलीं आमी भायर सरूंक जाय. सो ताका मातशें सरप्रायज ताका लागून ताका व्हरप ना. ओके चला, हांव न्ही ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर हांव रेडी जाता. मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला, च्या जाली म्हाजी. शिवरात्रा पातळ पोळे बी आवडना. आमी पीठ करता न्ही पातळ पोळ्याचे, 2-3 दीस आमी यूज करता. फ्रिजीन दवरले की बरें उरता. सो पयर केल्लेले मम्मी चटणी, अशें एक दीस चटणी, एक दीस 2 भशेन चटणी करता, मागीर एक दीस करी. हांवें मम्मीक म्हटलें काल शिवरात्री आसलेली न्ही, मशरूम करी चलूच कर. पातळ पोळ्या वांगडा खावंक खूब लागता आनी खूब तेंपार खावंक ना. सो पातळ पोळ्यांनी टेस्टी येता खावपाक. तो रितीव टिफीन घेवन गेला, पण तो घरा येवन खातलो. तांकां रिसेस टायमार तांकां सोडटा. खाल्ल्या व्हॅनीन खातलो, ताका जाम लावन दिला आनी फ्रुट्स इतले. करी बिरी तो व्हरचो ना. सो हे पळय म्हाजे पातळ पोळे आनी करी. सो ब्रेकफास्ट बी करून भायर सरला. सो आतां वयता आमी DIY शॉपिंग करपाक. 2 तारखेक म्हणजे संडे न्ही, रितिकाचो बर्थडे आसा. सो एक बारीकशी सेलिब्रेशन आसा घरा कडेन. चड व्हडलेशें कांय ना, तशें बारीकशें. हाडले एक 10-12 भुरगे, आमचे जे नेबर बीन आसा पळय ते भुरगे, तांकां आपयला. एक ताका उमेद बर्थडे करपाक. सो म्हटलें रिटर्न गिफ्ट दिवपाक DIY बेस्ट ऑप्शन, अशें ना? हय, म्हणजे एक हितून सगळें मेळटा. सो म्हटलें वचून आई तो येवच्या पयलीं त्या खबर ना. हांवें ताका सांगलेलें की हांव बर्थडे बीन करचें ना, बेश्टें केक हाडून कट करतलें, कोणाक आपोवचें ना म्हणून. सो ताका लागून तो पावच्या पयलीं आमी वचूंक जाय. आतां बॅग घरा व्हरतना पळयतलो तो, अशें कांय कळटलें ताका. पण वचून येवया म्हटलें. DIY वयता आमी. कितें आहा तें जालें. व्हिडिओ करतना फोन येता ताका. हांवें म्हटलें उलोवन घे. ओके सो आतां वयता DIY. पळोवया कितें मेळटा थंयसर घेवन येतले आमी. कित्याक फाल्यां आसा, फाल्यां मातसो बिजी आहा शिव. परवा सॅटर्डे तो मातसो बिजी आहा. म्हटलें आयज या आनी कित्याक सगळें घेवन येवया म्हटलें. आनी DIY कडेन कार पार्किंग मेळपाक खूब मुश्कील. बायक आसल्यार रोखडें मेळटा. बायक आनी खंय बायकार हांव वचना न्ही, ताका लागून. कितले जाले बायकार वचूंकूच अशें ना. मिस करता हांव येतर बायकार. ओके चला, ऑलमोस्ट पावपा येयली आमी. कितें आतां घेता न्ही आतां चला. हांगासर पळयात, हें पयलीं की म्हाका बेंगलोरची याद येयली. कित्याक खबर आहा, बेंगलोर न्ही इतलेच गाडी स्लो वयता. स्लो तुमकां खबर आहा न्ही बेंगलोर. म्हाका आतां पयलीं की बेंगलोरची याद येयली की गोंयान हें मातशें मुश्कील पळोवपा आसलें, इतलें ट्राफीक. आतां ते फ्लायओवर करता मातशें ट्राफीक जॅम जाला. म्हाका हांगा पिंपल जाला. दीस हें फूल इतलें न्ही, म्हाका इतलें दुखता सांगू. आयज सकाळीं फुटले हांवें, म्हणजे येल्लो जालेले फुटले, खूब दुखता. पार्किंग आमचें फर्स्ट, आमी फर्स्ट गिरायक. 10 ओपन जाता तें, सो 10 जाली ताका लागून. आं पार्किंग मेळ्ळें आमकां. कितें डॉल घे खंय यो आतां. हय न्ही एक डॉल घे खंय. तूं चल भितर. कसली ऑफर आहा? आं 70% ऑफ आहा. चला हे घे. सो पयलीं तें हें घे, बॅग घे.
ते गिफ्ट दिवपाक हांगासर न्ही सगळे पळयात अशें फूल सेक्शन गिफ्ट. तुवें दुबय पळयलां न्ही शिवनाथ? हें तर कांयच न्ही, फूल हांगच्यान थंयच्यान लांब पर्यंत गिफ्ट सेक्शन म्हणजे बड्डेचे सगळे घे. प्लेट्स घे आणि ते ग्लासी बिसी ना ते हें आसा अशें धरपाचें ते हॅपी बर्थडेचे ते सगळे आसा. ते लास्ट इयर बी हाडलेले न्ही सगळे तशें आसा. आनी बलून फुलोवपाक ते हेंय आसा, पंपूय आसा. आणि असले न्ही एक 5 आहा हॅट हॅपी बर्थडेचे. 8 पर्यंत आहा, 9 ना खंय. ऋत्वी 9 इयर्स न्ही ताका लागून ना न्ही 9 आसूं. सारकें पळोवन घे आं शिवनाथ, सकयल दवर न्ही. सो हें बॉटली बरी आहा, उदक बी पिवपाक बरें आहा. आमचे बकेट भरले हांगासर. ज्यूस घालपाक आसा, फक्त प्लेट कितें घे. ज्यूस घालपाक आसा. धाकटे कपा व्हायट कलर तो असले घातला. कितें म्हणटा हेका? प्लेट्स न्ही बरें आहा. चल यूज एंड थ्रो. सो जालें आमचे थंय घेवन. थोडे अशें मेळोंक ना आमकां. सो आतां आमी वयता हांगा डेल्फिनोज. तो बारीक थंय घेवया. ऑलमोस्ट जालेले आसा न्ही. चल म्हाका लायटर दिसकूच आमचो लायटर पिड्ड्यार जाला. सो हांगासर न्ही शॉर्टकट आसलेले आमकां वचपाक डेल्फिनोजा कडेन. डायरेक्ट पावताले. सो थंय रस्तो बंद केला. ते पळयात बंद केला. कसो वयता तूं? असो रावंड मारता. शी आतां हेच प्रॉब्लेम आमचे. तशें न्ही. तशें वचून यो. बरें पडटलें. गेले न्ही डायरेक्ट तूं पावले डेल्फिनोजाक. काम चालू आहे सगळें ताका लागून. सो हांगासर तयारी जाले. विवा कार्निवल बरें केला न्ही. केन्ना जाय कार्निवल? 1 तारखेर स्टार्ट. पळय विवा कार्निवल. पण हांव वयचें ना कार्निवलाक. दिस टायम नो व्लॉग कार्निवल शिगमो. ते वचून रावन व्हिडिओ काडपाक नाका जातले. म्हणजे जिवाक काबार जातले म्हाजे. सो दिस टायम वयचें ना. हय कार्निवल केन्ना? 1 तारखेक ब्रेक. दिस टायम ब्रेक फुडल्या वर्सा तशें ना? फुडल्या वर्सा. हांगा आसा पळय हें बरें आहा पळय. पळय कुरकुरे नूडल्स बी. घे हें मातशें तिखट आसता. तिखट आसता ताका लागून भुरग्यांचे मागीर. रित्युकान कॉल केला आपल्याक खावपाक हाड खंय. चॉकलेट केक हाड खंय. आनी कितें हाड म्हणटा ताणें? खंयचे चिप्स कोणा खबर. चॉकलेट केक जाय ताका खावपाचें कांय ना. आतां वरकूच जाय नाल्यार बोब मारतलो. हॉर्न मारूंकच ना हाणें. सावकाश दवर. जालें आं सगळें घेवन. शॉपिंग जालें. चल. सो आतां आयला आमी टेंडर कोकोनट पिवपाक. आनी चल जालें सगळें घेवन. कितें घेवं कितें नाका अशें आतां. हें घेवं कितें नाका तें घेवं हें नाका. लास्टाक कितें मेळ्ळें तें उखलून हाडलें. ओके. सो खूब गरमी आहा भायर. मलाई आहा. सांज जाली. सकाळीं आमी हांगा गेल्लीं न्ही DIY. थंयच्यान आयले मागीर आमी कांय अशें व्लॉग करूं ना. न्हाले जेयले न्हिदले. सो सांज जाली. सो आतां करता आयज करता बनाना शेक. बनाना आसतले. मदीं हांवें न्ही चिकू शेक करून पिल्ले. बरें जाल्लें. चिकू हाडला हेणें. ते मातशें कच्चे आसा. तो म्हणटा आयज बनाना करया. तूं मेळोंक ना तुमकां आयज सकाळच्यान न्ही. शिवनाथ करता. शिवनाथ खबर आपूण करता खंय. हांवें म्हणलें कर म्हटलें. खंयच्या उजळला दीस कोणा खबर. कर म्हटलें. सो बनाना घालतात. पळय शिवनाथ बनाना कट करता. घे 2 घाल बनाना सगळ्यांक आमी सगळ्यांनी पितली. ओके. आतां हें घे दूद घाल. पुरो. ओके. आतां दूद जातलें. दूद पुरो इतलें न्ही. हय दूद पुरो. आनी हांवें न्ही सॉरी खंय धांपता पळय
थोडे काजू सोक करपाक दवरलेले, थोडे काजू घालूंक जाय, सोक करून दवरूंक जाय हां. सोक करून दवरलेले हांवें उदकान. ओके. आणि थोडेशें शुगर घालता. शुगर घालना जाल्यार न्ही कांयच काम जायना. मिल्क शेकाक न्ही शुगर म्हणजे कसले शेक करता न्ही शुगर जाय. चड घालचें ना. हांव 3च चमचो घालता. कित्याक बरं मागीर हांव वांटून न्ही टेस्ट करून पळयता. आनीक हो पळय आनीक घाल तकले घालयता. पुरो चड स्वीट चड नाका. आसूं मागीर वांटून टेस्ट पळोवया कशें आसा तें. ओके. सो हें वांटून घेता. आयस क्यूब बीन घालूं शकता. पण हितून आयस बीन कांय ना. गरम आसा. ओके. केन्ना मँगो शेक पिता जाला म्हाका. आयडिया. पण टेस्ट पळयता ना. परफेक्ट आहा. शुगर चड स्वीट ना. ओके. हांव म्हाका घेता. राव पोट तूं घे रे. तो पळय खंय बसला तो. पी गे. मम्मीचे परत स्टार्ट जालें हेडेक. मम्मीचे पुनवे अमावस्येक तिने कितें लायलें. तिने ते हे रोल ऑन लायले दिसता. ते रोल ऑन म्हाका दिसता दोळ्यांक गेले. ओदोळच्यान ती हे घासत आहा म्हणजे जळटा न्ही ते. घे रे. हांव दवरता. तो पितलो. तूं पी चल. शिव आतां भूक लागता. मॅगी करून दी. हांव म्हटलें आतां बनाना शेक करता ते पी म्हटलें. हेंका भूक लागता बसल्या कडेन. आमकां भूक लागना हांगासर. बरें जालां. बरें केन्ना केन्ना अशें करून पिवपाचें. आनी आमी तें दूद हाडटा तें प्युअर सामकें म्हणजे गायचें दूद न्ही तेजो बरें जाता. बरें न्ही. केन्ना अशें करूं ना हांवें शेक बीन घरान. एक प्रेग्नन्सी निमित्तान करता आतां. मँगो शेक तरी करताच हांव वर्सां वर्स. जेन्ना मँगोज हाडटा पळय तेन्ना करताच. ओके. पिता. आनी शिवाय एक काम दिलां हांवें. कितें काम खबर आहा. एक चिमणीचे वयर न्ही सामकी धूळ सामकी दाट जावन बसला. फाटीं मदीं एकदां हांवें क्लीन केलेले. लॅडर घेतलेले रावल्लेत. म्हाका दिसता 4 मंथ प्रेग्नन्सी तेन्ना. कितले म्हणजे अशें दाट जाल्लेले पळोवपाक बरी दिसना. म्हणून हांवें कितें केलें लॅडर घेवन अशें वयल्या वयर पुसलें. हांवें म्हणलें शिवता तूं आयज आसा प्लीज ते वयर मातशें क्लीन कर. कांय व्हडलेशें त्रास ना. ते एक स्प्रे आहा म्हाडे. ते एक स्प्रे केल्या पुरो ऑटोमॅटीक तेणी डर्ट आसता पळय म्हणजे इजिली भायर येता. फक्त मागीर पुसपाचें. हय ते म्हळ्यार आहा न्ही स्प्रे हांवें ऑर्डर केल्ले. म्हटलें मातशें मागीर तूं कर म्हटलें. तुमकां सांगूंक शकना इतलें हांगा वयर धूळ जाला आनी सगळें न्ही अशें चिकटलां म्हणजे स्टीक जाला. तो मागीर आनीक हय दवरलें म्हणजे आनीक चड ते मागीर हें जातलें धूळ जातलें. म्हटलें आयज कर म्हटलें. आनी सकाळीं हांवें जें सामान हाडलेलें पळय बड्डेचें तशेंच दवरलां. काय काडूंक ना हांवें. मागीर तुमकां रँडम दाखयता हांव कितें दिवपाचें आहा तें बड्डेक. फक्त फ्रेंच फ्रायज बीन काडून फ्रिजीन दवरला. तो जस्ट जेली आमी जेवन न्ही एक रावंड मारून आयले भायर. मागीर शिवता म्हटलें मातशें एका चिमणीक मातशें तें स्प्रे कर म्हटलें. हें पळय मातशें स्प्रे मारून एक 5 मिनटां दवरल्या पुरो. हां बेस्ट हें बेस्ट. चड ऑयल स्टेन रोखडे भायर येता. घे हें घे हितून पुसा. स्ट्रॉंग वास येता. हें घे हितून न्ही पुसन आनी पळय पुसन काड. आनी उदीक बी काय मारनाका आनी उदीक बी काय लायनाका. हितून पुसपाचें. हय 5 मिनटां राव. ते हात लायनाका. हें दवर ते भितर दवर चल. ते हितून सगळे चिप्स बीन आहा भितर दवर. ते भायर चल भायर दवर. सावकास आं. दाखयत तुमकां डर्ट कितलें आसा पळय. दाखयचें ना येता न्ही भायर. सो हें पळयात ऑयल स्टेन ते ऑयल स्टेन. तो खूब तेंप पालो न्ही हांवें क्लीन करूंकूच ना. सो मम्मी पप्पाली आपूण करता आपली. हांवें मम्मी कडेन नाका म्हटलें. अशें वयर चडोवन तिका जावचें ना. तो म्हटलें शिवता कर म्हटलें. आतां क्लीन केलें न्ही ते डेली क्लीन करत रावूंक जाय असो शिव म्हणटा. डेली वचून आतां कोण करता. पयलीं करतालें हांव प्रेग्नंट जावच्या पयलीं. आतां जायना. सो म्हटलें कर म्हटलें. जालें पळय एक ते स्प्रे मारलें न्ही रोखडे भायर येयलें डर्ट. आनी उदीक बी काय मारनाका. शिव कितें म्हणटा पळय चॅक कर खंय यो आनी चॅक कर खंय. राव राव येता चॅक करया. जालें आतां मातशें क्लीन जालें बरी दिसता न्ही. हें पळयात. सो हें पळयात क्लीन जालें. आसूं तें आनी करनाका. तें केलां आसूं तेका चड कांय हांगासर पर्यंत हांव सगळें करता सद्दी पुसता. फक्त हें वयरूच. आनी हें बीन काडूंक जाय. सो हें बीन काडपाक आतां टायम ना सद्या. आसूं म्हटलें
हें हांव काडूं शकता, हें काडून मागीर हांव हें करतलें म्हणजे ताका स्प्रे मारून दवरलें न्ही ते ऑयल स्टेन वयता. सो हें एक उरलां तें हांव हें करता. सो हें कितें आतां वयर चडून करचें पडटा न्ही ताका. थँक्यू आशना. बाय थँक्स. ना पाप तोय कामांतल्यान येता आनी ताका असलें काम सांगप तें बरें जायना म्हाका. सो कितें करतलें असलें घाणून पळोवपाक जायना आमकां ताका लागून. सो म्हटलें कर म्हटलें कशें करून. ओके आनी कांय ना आतां न्हिदपाचें. फाल्यां हांकां हें आसा आर्ट एंड क्राफ्ट एक्झिबिशन फाल्यां वचूंक जाय स्कुलान. ओके सो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. आई तुमकां मेळोंक ना न्ही आई बाय म्हण. आईची आई तकली दुखता खंय. बाय हो खंय गेलो टाइम पास करनाका ऋत्विक. बाय म्हण होळ्या. I love you, friend. Please do comment, subscribe, and turn on the bell. बाय बाय बाय.